गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जाय बीसीसीआयचो उपाध्यक्ष शुक्ला उलयलो. जीसीएचो सचिव म्हणटा स्टेडियमाक बीसीसीआयचो बावटो. गोंयांत बीसीसीआयची आमसभा. इंडिया अलायन्स जातनाच बीजेपीक इंडियाची नासाय. भारतूय सारकोच येता त्या वेंचणुकांनी इंडिया अलायन्सूच जिखता. टीएमसी आझाद हेड ऑन. वर्ल्ड कपात खंय टीम इंडिया बॅलन्स. बेतीतल्या आर&टी गॅरेजीत वेल्डिंग करतना गॅस सिलिंडर लीक जावन उजो. परवरे फायर ब्रिगेडीन पालयलो. 3 लाखांचे सामान साल्वार. गोंयांत व्याघ्र वाठार अधिसूचित करपाचे हायकोर्टाच्या अर्दी आड गोंय सरकाराचे एसएलपीची सुप्रीम कोर्टात दखल. केंद्र सरकार गोवा फाउंडेशनाक नोटीस, मात स्थगिती ना. 6 म्हयन्या भितर गोंयांत नवो टीसीपी कायदो. आदल्या कायद्याक 50 वर्सां. हावजिंग सोसायटींक एफआर वाडोवन दिला तो लोकां खातीर, बिल्डरांक न्ही. विश्वजीत उलयलो. बायलांक 33% आरक्षण आतांच लागू करचे, नाजाल्यार काँग्रेस सरकार येतनाच करतली. इंडिया अलायन्साक लोकसभा जिखपाचो चान्स. काँग्रेस फुडारी भव्या नरसिंहमूर्ती गोंयांत उलयली. 8व्या रोजगार मेळाव्यात देशांतल्या आनीक 51,000 तरणाट्यांक फाल्यां मेळटली अपॉइंटमेंट लेटरां. प्रधानमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सावरवीं वांटतलो. 46 सुवातीर मेळावे. नव्या शेक पॉलिसीक पारंपारीक शेकवाल्यांचो विरोध. आमदार लोबोक घेवन मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक. लोबो म्हणटा पुराय इको फ्रेंडली शक्य ना. मुख्यमंत्र्याची 2 दिसांत मिटींग. 34व्या 7व्या दिसा कुंभारजुव्या फामाद सांगोड. तरेतरेच्या देखाव्यांचो कुंभारजुव्या न्हयपात्रात खाशेल्यो सांगोड. गोंयभरच्यान लोकांचो प्रतिसाद. संजीवनीकडे पार्क केल्ल्या ट्रकांतले मोबायल, कॅश, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू फारावपाचे प्रकार चालू. संजीवनीवाले म्हणटा 50 रुपया वाचोवंक ड्रायव्हर भायर करतात पार्क. जबाबदारी ट्रकवाल्यांचीच. मळ्यात 4 खांब्याकडेन तळ्यात मेळ्ळी बायलेची बॉडी. स्वप्ना मणेरीकराची म्हूण पटल्या वळख. कसिनो ऑपरेटर डेल्टा कॉप कंपनीक मार्केट कॅपिटलाच्या 3 पटीन टॅक्स रिकव्हरीची नोटीस. शेअर घसरून लोअर सर्किटार 16,822 कोटीचे नोटीशी आड कंपनी दितली आव्हान. आज बेंगळुरू बंद. कर्नाटक सरकारान कावेरीचे उदक तामिळनाडूक दिवपाच्या निर्णया आड शेतकारांचो बंद. कर्नाटका बंदाचोय उलो बीजेपी वांटेकार. एआयडीएमके कडेन बीजेपी आनी एनडीए कडेन आशिल्ले सगळे संबंध तोडपाचे बसकेत एकमतान घेतलो थाराव. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष फुडारी तांच्या आदल्या फुडाऱ्यांचेर टिका करता म्हूण आरोप. पेट्रोलियम आणि सैमिक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरीन दिल्लीत भारतातल्या पयले ग्रीन हायड्रोजन फ्युएल सेल बसीचे केले उक्तावण. वरस सोंपता म्हळ्यार आनीक 13 बसी लॉन्च. सनातन धर्माआड उदयनिधी स्टॅलिनाचे वक्तव्यावेल्यान प्रकरण तापले. दिल्लीत महामोर्चा. येता त्या दसऱ्याक उदयनिधीचो पुतळो करून जाळपाचो हिंदू संघटनांचो उलो. प्रधानमंत्री मोदीन दिल्लीत दीनदयाल उपाध्यायाच्या 72 फूट उंच पुतळ्याचे केले अनावरण. हे आधी 63 फुटाच्या दीनदयाळाच्या पुतळ्याचे वाराणसीत केल्ले अनावरण. केरळात 4 जिल्ह्यातल्या 12 सुवातींनी ईडीच्यो धाडी. बंदी घाल्ल्या पीएफआय कडेन संबंधित सुवाती. खलिस्तानी आतंकवादा आड राज्या अलर्ट. नाडयो आवळूंक रॉ, एनआयए, आयबी आनी राज्यांच्या एटीएस मुखेल्यांची 3 ते 5 ऑक्टोबराक म्हत्वाच्यो बसका. शेअर मार्केटात पॉझिटिव्हिटीची चिन्हां. निफ्टी 19,694. सेन्सेक्स 66,057 ट्रेड. ऑटो सेक्टरात तेजी.